आम्ही असं शांतीने सांगासर आणि शांतीने सांगासर माझ्या फाटसून तुम्ही पळोवंक शकता की दोन नासयल्ल्या नरकासुराचे सांगाडे आसा आणि हे सांगाडे रस्त्याच्या मधोमध आसा. काल नरकासुराची रात असते, रातभर धिंगाणो घालून जो धिंगाणो सकाळपर्यंत चालू असतो. व्हडले लावड म्युझिक असते आणि ह्या लावड म्युझिकाचो त्रास सिनियर सिटीजनांकूय झालो हो आम्ही काल पळयले. सकाळी त्या बाबत आम्ही बातमी दिली. पूण आत्तां दनपार जाल्या आणि दनपार जावन सुद्दां हांगासर जे लासयल्ले नरकासुराचे सांगाडे आहा ते रस्त्याच्या मधोमध आहा. तुम्ही म्हाज्या फाटसून पळोवंक शकता आणि तुमकां दाखोवंक सोदता हांव की जो ब्लॉक आसा हो ब्लॉक पळयात. फोर व्हिलरींक येवपाक वयपाक त्रास जाता. जे नासयल्ले नरकासूर रस्त्याच्या मधोमध आसा, रस्त्याच्या मधोमध दवरतात आणि तो सकाळ जाली दनपार जाली तरी ते काडले वचना. ही खरेंच खूब वायट गजाल आहा. म्हाज्या फाटसून तुम्ही ब्लॉक पळोवंक शकता. हो जो ब्लॉक जाता रस्त्यांचेर दुसऱ्या दिसा कामाक वचपी आसतले किंवा आनीक खंय दिवाळे खातीर आपल्या सोयऱ्यांगेर वयपी आसतले लोक आसतले जे गाडयो घेवन वयता तांकां रस्त्याच्या मधोमध आसलेल्या ह्या लासयल्ल्या नरकासुराच्या सांगाड्याचे खूब त्रास जाता. आतां हेची जबाबदारी घेतलो कोण? हे लासयल्ले नरकासुराचे सांगाडे काडचे कोणी? जे कितलेशेच हजारांनी पयशे मोडून हे जे नरकासुराचे सांगाडे करता तेंच्यांनी काडप का CCPन काडप? आतां ही जबाबदारी कोणाची ही लोकांनी ठरोवपाक जाय आणि अशा प्रकारे रस्त्याच्या मधोमध नरकासूर नासोवप ना हेची जतनाय जी आसा ती लोकांनी घेवची पडटली. जे कोण नरकासूर नरकासूर करतात तेंच्यांनी घेवची पडटली. अशाच प्रकारच्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येतलो. पळयत रावात गोमंतक TV.